आज तुवें फॉर्म भरलो बिपिन बाब हय बीजेपीन तिकीट नाकारली तुमकां तेजेर तुगे कितें न्ही हांवें पयलीं BJP कडेन म्हळ्यार आमदार आमचो आनी पार्टी कडेन एप्रोच जावन हांवें इलेक्शन तयार केल्ली 1 वर्स पयलीं आनी तातूंतल्यान म्हाका सांगितालें तुज्या नांवा विचार जातलो आनी हांवें तरी कितें हांवें पळय प्रेसांत अशें सांगलां त्या पद्दतीन पार्टी विचार करतली आनी म्हजें नांव तातूंत इतलें अशें धरलें पूण म्हाका कांयच पार्टीन सांगलें ना आनी आमदारान सांगलें ना म्हळ्यार म्हजो जावन विश्वासघात केल्ल्या भशेन जालो लास्ट म्हळ्यार जुलैत दवरलें आनी म्हाका कळ्ळें हें की जुलैत दवरता म्हणटकीर हांवें प्रेस घेवन म्हगे म्हणणी मांडली प्रेसा मुखार आनी ज्या प्रमाणे हांवें लोकांक कमिटमेंट केल्लें आनी ज्या कार्यकर्त्यान म्हाका सांगिल्लें की तिकीट दित जाल्यार सुद्दां तूं फाटीं सरनाका त्या पद्दतीन हांवें फाटीं सरनासतना आज अपक्ष म्हणून फॉर्म भरलो आनी मुखार खंयच्या परिस्थितीन हांव फाटीं सरना विड्रॉ जायना आनी म्हगेलें जें कितें इलेक्शनाचें जें कितें घेवन आसा हांव तें मुखार वता परत उलोवप बी तशें कितें जालां कोण फोन करता म्हाका तूं अशें कित्याक करता तशें कित्याक करता पूण आतां तो टायम ना टायम जावन गेलो आतां फाल्यां भाजपा अध्यक्ष दामू नायकान तुका रिक्वेस्ट केलें आनी आपयलो आनी तुका फाटीं घे म्हणलें हय जाल्यार ना 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 कांय ना फाटीं घेवपाची कसली शक्यता ना आनी आतां मिटींग बी जाता थंय पुलीस धाडटा तेजेर कितें तुगेलें पळय मुगे म्हणणें कशें आतां पळय जो इन्सिडंट गांवणकर घडलो जे मनशान पुलीस धाडले म्हूण ज्या मनशाचे आरोप जाता जाल्यार ज्या ते तशें करून धाडचे बी न्ही कित्याक प्रत्येक पार्टीक प्रत्येक कॅन्डिडेट रायट आहा की मिटींग घेवन कितें आसा तें उलोवपाचें आपणे म्हणण्यो लोकां मुखार मांडपाच्यो पूण अत्यंत दुर्दैव गजाल कित्याक थंय पळय जे पद्दतीन घडलां पुलीस येवन जें कितें हाडयलां थंय एक ऑथॉरिटी आहा इलेक्शन कमिशन आसा तांचे कांय टीम आसता तांचे ऑफिसर आहात तशें कांय तें घडलें ना म्हणटकीर तें अत्यंत चुकीचें दुसरें हांव तुमकां सांगता थंय ज्या पद्दतीन गोवा फॉरवर्डाची जो कॅन्डिडेट आशिल्लो ताणें तागेले पयशे वर्तन थंय जालां तेंय अत्यंत चुकीचें दोगांयली चूक आहा तातूंत जेन्ना एक प्रशांत नायक कॅन्डिडेट म्हूण जेन्ना लोकां मुखार वता तेन्ना म्हाका तर अशें दिसता की ताजो आदर्श ताणें घालन दिवपा जाय खंयच्या ह्या मनशान चूक केली म्हूण तुमी त्या पद्दतीन वागपा जायना कित्याक थंय पळय जितले पळय स्टेजीचेर जे रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन आशिल्ले आमदार आशिल्लो गोवा फॉरवर्डाचो चीफ आशिल्लो विजय सरदेसाय तागे वर्तन पळयात पूण हे लोकांक पुलिसे आंगार धांवन वचप आनी तुमी लोकांक कितें दाखोवन दिवंक सोदतात म्हळ्यार हे फाल्यां जर तुमी फाल्यां जर निवडून आयले जाल्यार ह्याच पद्दतीन तुमी लोकां कडेन आनी गव्हर्मेंट स्टाफ पुलिसे कडेन अशे तरेन वागतले वो आदर्श घालन दिवंक सोदतात हेंय बी अत्यंत चुकीचें पण दोनी सायडीन चुकी आहात म्हणून इलेक्शन करता आसतना म्हगे जाल्यार पद्दत तशी ना आमी कितें आसा तें सादेपणान घेवन इलेक्शन घेवन आतां खंयच्या पंचायतींनी प्रचार चालू केले ते सगळे पंचायती काल गांवणकर गेल्लो खोतीगांव गेल्लो आज पैंगीण लोलया मुगे डेली सकाळ फुडें हांव सिंगल भोंवता म्हजे भशेन म्हजे कडेन म्हाका लोक भायर काडपाक गरज ना आनी म्हजे फाटल्यान कोण फोर्स आहा तें म्हाका दाखोवपाक गरज ना पूण म्हजे बरोबर लोक आहा लोकमत आहा म्हजे बरोबर हांव सिंगल प्रचार करता बायल विद्यमान पैंगीण पंचायती पंच आसा ती BJPच्या ह्या सरपंच आसा पळय ताका तेगे सपोर्ट आहा हेजो सपोर्टाचो कितें प्रॉब्लेम जाता काय तें ना सद्या आमची लक्ष जें आसा हें फक्त जिल्हा पंचायतीचें आसा जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन जावप जिखप तेंच आमगे चड लक्ष आहा म्हळ्यार मुखाल्ली जो कितें आसा विचार तो मुखार करपाचो सद्या ताजेर आमी कांय विचार करना आतां BJPन कॅन्डिडेट दिले तेजेर तुगे कितें मत आसा पळय हांव एक तुमकां म्हण सांगता पतिव्रतेच्या गळ्यात गोंडा आनी वेशेला मणिहार उद्धवा अजब तुजे सरकार हांव दामू नायकाक पयलीं नमस्कार करता की ताणें सांगिल्लें की आपूण BJPचे 80% नवी कॅन्डिडेट आनी कॅडर दितले म्हण पूण त्या 80% भितर पैंगीण मतदारसंघ येना पैंगीण मतदारसंघ आहा हो 80% भायर पडटा असो अर्थ जालो आनी जो BJPन जो कॅन्डिडेट दिला ताची सगळी हिस्ट्री 2022-2002 जे आमी इलेक्शन लढयलां 2002 साकून रमेश सावरकरा बरोबर ते 2025 सगळे काणकोणकारांक सगळे पैंगीणकारांक खबर आहा हे गुंड प्रवृत्ती लोक हांची एक त्रिकूट जल्म आयला आज पैंगिणी हे त्रिकूट हे आमदारा सायडीच्यान त्रिकूट आहा आनी एक तो आसा कोण आनी एक मनीस आहा आमदारा बरोबर भोंवता तो स्त्री लंपट मनीस हांव ताजे डडडडे आरोप करता तो स्त्री लंपट मनीस तसले मनशाक घेवन हे आज राजकारण करूं सोदतात आनी ह्या लोकांनी बीजेपीचे लोकांक कशे तरेन त्रास दिल्यात ह्या लोकांनी BJPच्या लोकांक कशे तरेन मारहाण केल्या आनी रॅली करता आसतना कितें हे सगळें हांव आतां येत्या टायमार उगडी करतलो हांव हांगे सगळी धिंड काडटलो कित्याक हांगे सगळी हिस्ट्री लोकां मुखार दवरपा जाय लोकांक कळपा जाय आतां आमदारा बरोबर जो बॉडीगार्ड आसा तो कितें करता
ताजें काम आमदारां राखण करपाचें एडवायस दिवपा न्ही पण ह्या त्रिकुटांनी ह्या आमदाराकच काबार करपाक सुपारी घेतल्या अशें म्हाका दिसता. ह्या त्रिकूट जे पैंगीणचे आसा ह्या त्रिकुटा बूथ चुकोवपा खातीर हांगे कॅन्डिडेट पयलीं उडोवपा जाय. आनी दुसरें म्हळ्यार हांव तुमकां सांगता की उडोवपा जाय म्हणटा तुमी पूण चड जाण ऑपोजिशन रावले जाल्यार तुका दिसता हें जातलें अशें कांय म्हणून फरक ना. जे पैंगीणची आमची जी जनता आसा हाजे पयलीं इस्दोर फेर्नांडीस जो आमदार आशिल्लो आनी रमेश तवडकराक जेन्ना 2002-2007 आमी प्रोजेक्ट करताले तेन्ना अशी इंटरनल वेव आसूनच रमेश तवडकर निवडून आयला इस्दोराले इतलो फोर्स आसून. आतां ही तीच पद्दत आहा. म्हाका मुगे फोर्स दाखोवपा फाटल्यान कोण दाखोवपा म्हाका गरज ना. आतां वेव तशीच आहा. लोक मतदानांतल्यान दाखोवन दितले जनता जनार्दन. इतले लोक 500 लोक हाडले आनी आमकां कांय गरज ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.